नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। इलेक्शन निकाला पयली गोवा प्रांत संघ विसर्जित करपाचो प्लॅन। परवरे गोवा प्रांताची महत्वाची बसका। फुडले कांय दिसा भितर निर्णय, मात गोवा सुरक्षा मंच उरतलोच। लष्कर भरतीचे एक्झामीचो पेपर लीक करपी रॅकेट उक्ताडार। 350 परीक्षार्थी ताब्यात। 18 जाणांक धरले। नागपूर, पुणे, गोंयांत धाडी। 18 जाणांक धरले, 2 जाण गोंयचे। ओनूचे पयले सरकाराचे निमणे अधिवेशनाक 31 आमदार, 9 जाणांचे राजीनामे। पहिल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाषण एका सरकाराचेर, पास करपाक सरकार दुसरो। काल्याक वचूंक शाणूची वाट पळयत होणा वडाकडेन बशिल्लो। निमणे मेरेन शाणू पावलोच ना। शाणू गांवकाराचो इश्ट बाबनी गावडे उलयलो प्रुडंटाकडेन। जालेली शाणूच्या मरणाचो तपास दुखलत ना। आणि सिद्धार्थ ओपन टेनिस सर्तीत सिमरन खान आणि नील तनावला वस्ताद। इलेक्शनाचो निकाल येवचे पयलीं संघाचो गोवा प्रांत विसर्जित करपाचो विचार आनी प्लॅनूय चल्ला। माध्यम भाषा प्रस्नाचेर मूळ संघाच्या मुखेल फुडाऱ्यांनी बंडखोरी करून गोवा प्रांत संघ स्थापन केल्लो। उपरांत त्याच बंडखोरांनी गोवा सुरक्षा मंचाची स्थापना केल्ली। आता गोवा प्रांताच्या फुडाऱ्यांनी गोवा प्रांत विसर्जित करपाचो विचार चलयला। ह्या प्रस्तावाचेर फुडले कांय दिसात शिक्को बसूं येता, मात गोवा सुरक्षा मंच उरतलोच। माध्यम भास प्रस्नावेल्यान संघाच्या इतिहासात पयलेच फावट गोंयांत फूट पडिल्ली। मूळ संघातल्या गोंयच्या कांय खडेगाठ ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी गोवा प्रांताची स्थापणूक केली। उपरांत माध्यम भास प्रस्नावेल्यान बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक उबे केल्ल्या गोवा सुरक्षा मंच ह्या राजकीय पक्षा फाटल्यान गोवा प्रांतान आपली शक्त दाखयली। गोवा सुरक्षा मंचाक फुडें व्हरपाचें काम गोवा प्रांत संघाच्या फुडाऱ्यांनीच केलें। ह्या इलेक्शनाक माध्यम भास प्रस्नाचेर गोवा सुरक्षा मंच उबो केल्या उपरांत आता गोवा प्रांत विसर्जित करपाचे थारिल्ल्यात जमा आसा म्हूण सुत्रां सांगतात। गोवा प्रांताचे फुडारी खंयच्या निष्कर्शांचेर विसर्जित जावंक सोदतात तांची कारणां ही। 2 संघ अस्तित्वात आसपाक शकनात। 2016 काळाची संस्कृती रक्षणाची गरज म्हूण केल्लो गोवा प्रांत। संघ कार्यकर्त्यांनी कार्यकर्ते म्हूण वावुरचे वा ना वावुरचे वा पदां घेवची हांचे तांकां स्वातंत्र्य। गोवा सुरक्षा मंच हो पक्ष उरतलोच आनी ताचें काम चालूच उरतलें। इलेक्शन निकाला पयलीं गोवा प्रांत विसर्जित करतले। आयतारा परवरे जाल्ले बसकेंत हो विचार फुडें आयलो। ह्या विशयाचेर दुसरी बसका 2 मार्चाक जातली। इतले मजगती इतल्यानूच गोवा प्रांत विसर्जित करपाची कितें गरज आसा? ज्या हेतून हो गोवा प्रांत स्थापन केल्लो तो हेतू साध्य जाला काय कितें हाचेरूय कांय गोवा प्रांताच्या कार्यकर्त्यांनी विशय काढलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। लष्कर भरतीचे मोठे स्कॅम उक्ताडार आयला। गोंय, नागपूर आणि पुण्यात धाल्ले धाडींनी लष्कराचे एक्झामीचो पेपर लीक करपी 18 एजंटाक धरल्यात। तांचे बरोबर 350 भुरग्यांकूय ठाणे क्रायम ब्रांचीन ताब्यात घेतल्यात। हे एजंट पेपर व्हॉट्सएपान सर्क्युलेट करून तांच्यो कॉपी काढून दरेकी 4 ते 5 लाखांक पेपराचे आदले राती विकताले। क्रायम ब्रांच लष्कर अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आसात। लष्करी स्टाफाचो रॅकेटात सहभाग आसूं येता म्हूण दुबाव। Our source in Thane revealed that there were agents who were operating from Thane area. They were luring out candidates for army exams out of Thane, promising them fake residence certificate of that particular area and the question paper which was being leaked. So we worked it out and conducted 3 raids, one in Nagpur, one in Pune and one in Goa. 350 students were involved. They were found with the papers, and 18 suspects who were circulating these papers to these candidates, they have been taken in custody. In fact, a picture of the paper was taken
and that picture was circulated to these agents. And these agents then used to take a printout of that, and then that printout was xeroxed, and then it was circulated to all those candidates who had provided the money. In touch with the Director General Army Recruitment Board's office, then also with senior officers of the military intelligence, and we'll keep sharing information with. गोंय विधानसभेचे अंदूचे पयले ह्या सरकाराचे निमणे अधिवेशन राज्यपालान मंगळारा आपयला. संविधानीक गरज म्हण विधानसभा बरखास्तीचो प्रसंग चुकोवंक हे अधिवेशन वर्साचे पयले अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपालाचे अभिभाषण जातले. मात अभिभाषण एका सरकाराचेर पास करतलो दुसरोच सरकार अशी परिस्थिती. सध्याच्या विधानसभेचे चित्र पळयल्यार सभापती धरून 31 आमदार, 8 आमदारांनी राजीनामे दिल्यात. विष्णू हॉस्पिटलात. खासा रिपोर्ट. गोंय विधानसभेचे फाटले अधिवेशन 31 ऑगस्टाक जाल्ले. फेब्रुवारीच्या शेवटाक 6 म्हयने सोंपता. 2 अधिवेशनां मदीं 6 म्हयन्यां वयर काळ वचपाक जायना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्लो कायदो सांगता. त्या अडचणीत 28 फेब्रुवारीक एका दिसाचे अधिवेशन राज्यपालान आपयला. मात राज्यपाल अभिभाषण करतलो एका सरकाराचेर आनी ताचेर चर्चा करून पास करूंक आसतलो दुसरो सरकार अशी परिस्थिती. संविधानीक अडचणींतल्यान वाट काडपाक एका दिसाचें अधिवेशन. वर्साचे पयले अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपालाचें अभिभाषण. त्या उपरांत आसले जाल्यार शोक प्रस्ताव आसतले. सध्या विधानसभेत आमदारांचे चित्र अशें आसा. बीजेपीचो एक आमदार रमेश तवडकरान राजीनामो दिल्लो. बीजेपीचे उरले 20 आमदार. त्या 20तलो विष्णू वाघ हॉस्पिटलायज जाल्ल्यान बीजेपीचे 19 आमदार अधिवेशनात आसतले. काँग्रेसीचे माविन आनी मडकयकार आमदारकीचो राजीनामे दिवन बीजेपीत गेले. नरेश सावळ राजीनामो दिवन मोगोत गेलो. अपक्ष विजय राजीनामो दिवन गोवा फॉरवर्डात गेलो. कायतू सिल्वान जीव्हीपी सोडून अपक्ष म्हूण वेंचणूक लढयली. बाबूश मोन्सेरातान युनायटेड गोवा पार्टीचेर वेंचणूक लढयली. मिकी जीव्हीपी सोडून गोवा सुराज पार्टीचेर रावलो. त्या तिगांकूय आमदारकीचो राजीनामो दिवचो पडलो. सध्या बीजेपीचे 20 आमदार, काँग्रेसीचे 6, अपक्ष 3, मोगोचे 3 आमदार अशें चित्र सभाघरांत मंगळारा आसतलें. तातूंत ढवळीकार बंधू मंत्री ना. रमेश तवडकरानूय मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्ल्यान विधानसभेत फकत 9 मंत्री आसतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक ब्रेक.